हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळी कशी आहे? बरं आहे. सोबत तुमचं सगळी बरी आहे म्हणून आणि हांव ह्या बरो आनी सद्या होता आज ब्लॉग स्टार्ट करता घराक वचोन. आनी आमी रात पावलोलीं घरा एटलिस्ट अरावंड 3 अशें पावले आमी घरा सारकीं. आनी हांव सोमतो येयलो, न्हावलो, सोमतो जालो आनी आतां टायम जाला 8 जाले आनी आतां हांव शूट वचपा भायर सोदता. आनी चोया आयज कितें करून जाता तें. आनी हांवें सगळो पडे तुमकां शूट दिसता शूटाचें. ते आमी आतां पावले नुवे आनी आमकां आज शूट आहा तो वेर्ना. आतां आमकां वेर्ना पावों जाय 8:30 आनी ऑलरेडी टायम चोय 10 मिनट उरले आमचे कडेन आनी सायडीन शेतांनी वोन दवरलो हाय दिसती पडलें आसतलें. सो फ्रेंड्स, ओतूय आतां येयलां घरा शूटासान आतां येयलां आनी आतां टायम जालें 12 12:30 जालें आनी आतां ओतूय न्हावून फ्रेश बी जावन येयला आनी न्हावला सोमतो न्हावलो बीन आनी आतां मातशें बसोलां. आनी सांगपा म्हणल्यार हांवें सकाळीं ब्लॉग स्टार्ट केलोलो बट मागीर म्हाका मातशें हांव अशें करून टायर्ड आसतालो आहलोलो कित्याक हांव ट्रॅवलिंग करून काली घार पावला आनी सकाळीं कामां शूटा म्हळ्यार मुगे सारको काबार जालो आनी ब्लॉगाची बसवायची ती तशें करून काडूं ना. मातशें पयलीं स्टार्टींग केलोलो आनी मदें एक क्लीप काडलोलो जालें, तेजे फाटल्यान कांय काडलो ना आनी सोमतो ते आतां स्टार्ट केला. आनी आतां पासून स्टार्ट केला तें जाल्यार हांव मातशें थोडेशें सांगता कित्याक म्हाका थोडेशे कमेंट्स येयलोले. सो ते हांव तुमकां इन डिटेल सांगता कितें करून आनी कितें तें. ओके, सो फर्स्ट आहलोलो मीस कितल्या जाताय काय म्हणून थिंगा आमगेले माड्रास मीस कितल्या जाताय. एक्चुली विकली डेज मीन्स ते आमगेले अशें करून नॉर्मल डेज सकाळीं 8 जाता आमगेलें मॉर्निंग स्टारा 8 वरांचेर जाता मीस कोंकणी आनी एवरी ट्युजडे जाता. एवरी ट्युजडे 4 मीस जाता मेन इगोची. तें जाल्यार उंच हांवें तुमकां दाखयलो हांव गेलो थंय मिसा. सो थिंगा एवरी ट्युजडे 4 जाता. ओके, आनी एक्चुली ट्युजडे पासून मॉर्निंग पासून मीस जाता 8 मॉर्निंग स्टार. ओके, सो सगळे दिसा मॉर्निंग स्टारा 8 मीस जाता कोंकणी आनी एवरी ट्युजडे आमगेलें एक जाता 4. आनी सेकेंड थिंग म्हणटा तें हांवें टिकेट केदो काडलो काय म्हूण वेलंकनी वचपाक. एक्चुली हांवें 3 मंथ्स पयलीं काडलेल्यो कित्याक 3 मंथ्स तेंगे आतां येसा आनी 3 मंथ्साचें काडपा मेळटा टिकेट्यो. सो तेज्या पयलीं काडपा मेळनाय. सो तेका लागून हांवें पासून लायक 3 मंथ्स पयल्यो काडलेल्यो. पयल्यो हांवें काडल्यो वचपाच्यो अरावंड सप्टेंबर 4 तारखेर कितें गेलो हांव अशें कितें गेलो ना. पयलीं हांवें वचपाक काडल्यो आनी रिटर्न सेम दिसा मेळनाय. सेम दीस ओपन जाता ते दीस रिटर्न काडपाक गेलो आनी मेळनाय. ते आनी एक 2 दिसां पळय ते. सो मागीर हांव आनी एक 2 दिसान गेलो रिटर्न काडपा म्हूण. पूण म्हगेल्यो म्हाका रिटर्न मेळूं नाय म्हणजे म्हाका कन्फर्म मेळूं नाय. वेटिंगाचेर आहलो म्हगेल्यो. सो हांव तसो गेलो आसूं वेटिंगाचेर जाल्यार वेटिंगाचेर म्हगे कन्फर्म जाता म्हूण आनी म्हाका वेलंकनी सायबिणीचेर विश्वास आहलोलो म्हगे कन्फर्म जाता म्हूण. सो म्हगेल्यो त्यो अरावंड हांव ते दीस गेलो चोय ट्युजडे मागीर रातीको भायर सरपाचोय आमी. सो म्हगेली अरावंड 8:30 म्हाका मॅसेज येयली बाबा तुगे टिकेट कन्फर्म म्हूण. सो तेदो म्हजें बरें जालें आनी मातशें रिलॅक्स जालो कित्याक म्हजे बरो भयणी आहलोली ती आहलोली. सो म्हाका मातशें एक हें आहलोलो कित्याक तांकां लोकल हाडपा म्हाका अशें करून नाका आहलोली कित्याक थिंगा लोकलां मातशें हालत जाताय. सो न्हिदपा त्रास जाताय हें जाताय. सो तेका लागून हांवें म्हगे तशें करून कन्फर्म जाल्यो. आनी थर्ड थिंग म्हणटा तें हांव एसी अशें करून कितें करून ट्रॅवल करपाक पावलो तें मेन थिंग सांगता तुमकां. एक्चुली आमगेल्यो स्लिपरी आहलोल्यो. सो सम रिजन म्हळ्यार म्हगेले एकल्या फ्रेंडा गेले तेगेले बेबी बोर्न ना जालें आनी मागीर तेंगे म्हगेल्यो एसी आहलोल्यो. सो ते बेबी एसी कोता येना जाली. सो तेका लागून म्हगे फ्रेंडान म्हाका रिक्वेस्ट केलो प्लीज तूं एसी शिफ्ट जाव हिंगा आमी वयताय म्हूण. सो तेगे बेबी आहलो म्हूण धाकलें बेबी आहलो तेगेलें. सो आनी तें थिंगा बरें नाय बी जालोलें. सो हांव मागोता तुमी सगळीं तेजे पासून प्रेयर कोराय तें बरें जाल्या पुरो म्हूण बेगीनूच. आनी हांवें प्रे केलां, हांव मागोत येयलो आनी मागीर तशें करून आमी म्हाका एसी ट्रॅवल करूंक पडलें मागीर. सो मागीर आमी तांकां म्हगे सीट दिल्ली आनी आमी एसी गेले. आतां तूं म्हणचे हांवें म्हगे चान्स म्हूण एसी एसो म्हूण. एक्चुली म्हाका हांव पासून एसी सोदतालो म्हाका एसी मेळूं नाय. सांगपा म्हळ्यार एसी म्हाका टिकेट मेळूं नाय.
सो हांव पासून एसी सोदतालो टिकेटू. सो मागीर ते दीस तेका लागून हांवें एक्सचेंज केल्यो तेका लागून. सो तेका लागून आमी एसी ट्रॅवल करून येयले येतना. सो तो एक पॉयंट. आनी एक आहलोले आनी एक कितें आहलो म्हाका कडेन लायक कितूय चार्जीस पडले काय तुका वचपा टिकेटी. ओके म्हाका वचपा पर पर्सन वचोन येवपा दोनीक मेळोन सांगू तुमकां. म्हाका वचोन येवपा पडल्या 1120 समथींग अशें करून कितें पडलें म्हाका. सो म्हाका आतां कन्फर्म खबर ना. सो इतलो पडलें म्हाका. वचोन येवपाचें स्लिपरी. आनी त्यो म्हगेल्यो वचोन येवपा जाल्यार त्यो 1120 150 अशें तर. आनी थिंगा बेश्ट एस्टिमेट काडलो जाल्यार कित्या अशें करून जायत जाणां वचपा वयर सकयल जाता बट अशें करून आमी गेलो तशें करून जाता जाल्यार सांगता तुमकां मगे सांगता तुका एस्टिमेट आमगे अशें करून मगे कितू आसले त्या. सो वयतना म्हणटा आमी हिंगसा वयतना जेवण घेवन गेलोलीं रांदून आमगे घरा खंयचें. सो देपरां रातीको आमी तें जेयल्लीं. सो हे दीस सकाळीं म्हणटा आमकां फकत ब्रेकफास्ट खावपा पडलो. ट्रेनीन कितें गेलां आमी नॉर्मली कितें गेलां आमी आमलेट ब्रेड गेलां आमी आनी च्या पिलें जालें. आनी मागीर डायरेक्ट आमी मागीर थिंगा पावलें देपरावर. आनी मागीर थिंगा जेवणां आमी भायर गेलें कित्याक आमी थिंगा रांदूना कित्याक आमी एकूच दिसा गेलो सो आमी रांदपा अशें करून व्हरूं ना. सो थिंगा आमगेलें जालोलें अरावंड 1000 जालोलो जेवणां कित्याक आमी 4 जाण आसलोलीं. सो 4 जाणांगे आमगेलो 1000 जालो भायर. आनी मागीर राती कोडे सेम 1000 जालो. राती कोडे आमी कोडे जेवपा जाय आसलो आमकां थिंगा. सो तो एक 1000 जालो आमगेलो. ओके. आनी मागीर रुमाचें रूम आमकां पडलो 1000 मेळ्ळो आमकां रूम. आमी एकूच सिंगल रूम बूक केल्लो. स्टे केल्लो आमी एक सिंगल रूम हें केल्लो कित्याक आमी रोखडे येवपा आहलो न्ही. आनी आमी 4 जाण म्हणल्यार आमी जस्ट अशें करून फ्रेश जावपाकू आमी सामान दवरपाक आमकां रूम जाय आहलो. सो तेका लागून बारकेलो एक सिंगल रूम केल्लो. आनी विदावट एसी केल्लो आमी. एसी बी कांय करूं ना विदावट एसी केल्लो. सो थिंगा आमकां तेका पडलो 1000. आनी मागीर घरा येतना जेवणां ट्रेनी आमकां मागीर सगळें घेवपाकू पडलें कित्याक थिंगा आमी रांदूं ना. सो मागीर थिंगा येतना आमगे सकाळीं ब्रेकफास्ट सेम सामोसा आनी तशें करून खायलो आमी इडली डोसा ते जालो आमगे मॉर्निंग जाल्ले 300 समथींग. मागीर देपरां लंचा जालो आमगेले 350 न्ही 650. आनी मागीर सांजेचा च्या बेश्टी तुमी अशें करून एस्टिमेट धराय तुमी कितू अशें करून हें कोतो ती. आनी मागीर राती कोडे जेवणां सेम 650. आनी मागीर सकाळ म्हणटा आमी घरा पावले सोमतीं. रातीको कांय अशें करून च्या बी तशें करून सकाळ म्हणटा सोमतीं आमी घराको च्या पिले. इश्टेस्तार बी तशें अशें करून कांय खायलो ना. सो आमगे एस्टिमेट सांगता तुमकां बेश्ट नॉर्मल कित्याक म्हाका एकल्यान चल्लोलें. सो तेका लागून सांगोत हांव लायक कितू एस्टिमेट जालो तो म्हगेलो. सो हांवें एक्चुअली कॅल्कुलेट मारलो ना. सो आतां तुमकां रफली सांगलां. सो तुमी मातशें चोय कितू जाता तें. सो म्हाका खबर ना कित्याक आमगे आतां तुमकां कितू डिपेंड तुमकां कितू जाय तेजेर. आतां तुमकां म्हगे एस्टिमेट सांगलो तो 4 जाणां गेलो. ओके. आनी टिकेटी पर पर्सन हांवें सांगलें तुमकां 1150 असो. ओके. मागीर 4 जाणांगे धराय तुमी लायक 4 जाणांगे म्हणल्यार लायक 4500 समथींग अशें करून. ओके. आनी तें हांव सामको टायर्ड जालो आहा आनी म्हाका आनी कांय जायना. आनी हांवें तुमकां जस्ट सांगपा लागून हो विडियो केला. तूं म्हणटलें हांवें ब्लॉग केलो ना. मागीर एक्चुअली हांव विडियो हाल करपा आहलोलो कित्याक म्हाका कॅपेसिटी आसूना आनी आज हांव विडियो काडपाचोय आसूना. सो जस्ट तुमगे सपोर्टा लागून हांव तशी विडियो आतां तशी जाग रावन विडियो काडटा. आनी आतां तुमकां एडीट करतलो आनी मातशें घातलो हाल सकाळीं. आनी आतां सद्या हांव वयता न्हिदपा. सो मोकडें जायना. आनी तुमकां आनी कितें इन्फॉर्मेशन जाय थिंगाचें जाल्यार म्हाका अशें करून इन्फॉर्मेशन म्हळ्यार लायक म्हाका खबर आसा तें सांगतलो. सो तुमकां आनी कितें जाण जावपा जाय जाल्यार प्लीज म्हाका कमेंटा सांगाय हांव तुमकां सांगतलो. ओके. आनी हांव विडियो हिंगा काबार करता कित्याक मोकडें जायना. हांव मातशें टायर्ड बी जाल्लो आहा. ओके. सो जर तर तुमकां म्हगेलो विडियो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करें आनी म्हज्या चॅनलार चेंज जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करें. सो मेळया नेक्स्ट विडियो. टील देन बी सेफ एंड रायड सेफ. टाटा बाय बाय. गुड नायट.